प्रवेश घेता. आता आम्ही सर्वांनी उभी रावचे. Zămleau pe tonciat bălidan Stuti tuci gaitava mi turbe nada Bhakti nurben bada Somya tuja ya mandira Zămleau pe tonciat bălidan Stuti tuci gaitava mi turbe nada Putinul bengana Mokar bapoi tu amsor Padaya dar tu zor Vignan vaya mirakso Labai sangat tu zor Sumya tu jaya mandira बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नादा भक्ती नूरबेन माना दयाळ बापोय तू आमचो विमोका कुळती सो विचिशया गोसो मंदिरात सगळ्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नादा भक्ती नूरबेन माना सगळ्या तुझ्या या मंदिरात सगळ्या भेटोंच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुझे नादा भक्ती नूरबेन माना बापाची आणि पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. आमच्या सभे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. देव बरी सांत दिवन तुमकां मोगाचे न्हू. आयच्या दिसा सांत आंतोनीची वार्षिक परब आचरण करूंक व्हडा संतोषान हांगासर हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक बरो येवकार मागता. मोगाचे न्हू. आईची देवस्तुती आमकां बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या मदें आसच्या मोगा एकवटाचो संबंध जियोंक आपणे दिता. पवित्र त्रित्वेची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून एकामेकाच्या संबंधान प्रामाणिकपणे जिवन आमचे वैयक्तीक कुटुंबां आनी सामाजीक जिवीत पवित्र त्रित्वेच्या बेसावांनी भरलेलें जावंक म्हूण भावार्थान मागया. मोगाचे न्हू. आज सर आमी एका काळजाची तशें एका मनाची जावं एक कुटुंब जावं हांगासर सांगाता मेळून सांत आंतोनीक मानकर वार्षिक परब आचरण करता. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो सांत आंतोन 5 वर्सांचो आसतनाच तो मोरयेक देवाच्या मायेक आपूण नितळ निस्कळ जिणी जियेतलो म्हूण भास दिता. 10 वर्सांच्या प्रायेर तो इस्कोलाक वेता. 15 वर्साच्या प्रायेर तो सांत आगोस्तिनाच्या वर्दीक रिगता. सांत आंतोनीक प्रसंग दिवचें देणें आसलें. आपलोसो मोग आनी संवसारी मोग ताणें बलिदान केलो. आपलोसो जीव जेजू पासत समर्पण जेजूचो नितळ मोग मनशाच्या काळजाक दिवचोसो आंतोनीचो हुस्को जावन आसलो. देखून दाक्षिणे विणे ताणें जेजूची उतरां हेरांक दिली. कसल्याक ताळण्या वरवीं आपलें जिवीत मेळयनासतना शाबीत सांबाळलें. ल्हानाक तशें व्हडांक घनान ताणें जेजूची शिकवण दिली.
जेजूचे नवी संत अंतोनीन सबार आसर्य केली आणि जेजूची महिमा ताणें उगडपी केली. अशें सांत अंतोन 30 आनी 100 वर्साच्या प्रायेर म्हणजे 13 जून 1230 आनी 1 वेर निमाणे सक्रमेंत घेवन अंतरलो. एकच वर्सा भितर ग्रेगर 9व्या पाप सैबान ताका सांत म्हणून पासारलो. भगेवन बाप लियान 13वो सगळ्या संवसाराचो सांत म्हणून ताका नांव वाडटा. आसर्यांचे वर्ते देणे देवान ताका दिला आणि आसर्यंकर म्हणून ताका नांवच पडला. तर सर आमी सांत आंतोनीचे भक्तीपण आदारून ताच्या मेटांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करुया. तशेंच ताची ही देख आमचे जिणेक प्रेरण जावं दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र तिंद्रादीचें फेस्त आचरण करता. आमी बाबार्थान पातयो असो देव त्रिएक देव जावन आसा. देव बाप, देव पोत आनी देव पवित्र आत्मो. हो मोग करणार देव सदांच आमच्या भोगलेक आसा, आमच्या संगाता आसा. आज ह्या पवित्र तिंद्रादींतल्या देवाक आमी मान करता आसतना देव बाप रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार जावन आमचो मोग करता. जेजू सोडवणदार जावन आमचो मोग करता आनी पवित्र आत्मो आमकां जीवदातार जावन आमच्या सांगाता रावन आमचो मोग करनासा. ह्या पवित्र तिंद्रादींतल्या देवाक आमी मान करता आसतना तो एक फोटो तिंद्रादींत आमकां पळोवंक मेळचो. आमच्याय जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फिरगजेंत सदांच रुता करूंक आमी प्रयत्न करया. आज व्हडा संतोशान म्हणले बरे भगवंत सांत आंतोनीचे फेस्त हांगासर ह्या पोंतळार पवित्र जाग्यार आमी आचरण करता. वर्सान वर्स व्हड्या दबाज्यान हर एक वर्सा चड आनी चड गद्दळ्यान म्हणले बरे हे फेस्त आमी आचरण करनत आसा. फाटल्या 3 वर्सां जावन आमकां हांगासर संत आंतोनीच्या भक्तिकांक एक अवकाश फावो जावंक ना. आज परत हो एक देवान आमकां व्हडतें भाग देवान आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. संत आंतोनीन सदांच दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो आनी ह्या मारिफात जेजूक दुबळ्या धाकट्यान ताणें देखलो. त्याच रितीन आमी आमच्या जिवितांत सदांच आमच्या खातीर आमचें जिवीत जियेन आसतना हेरां खातीर आमचें जिवीत जियोंक त्याच संताची कृपा आमी मागया. तशेंच त्या संत आंतोनीची मजत आमच्या हर एका कुटुंबांतय सदांच आसो म्हूण देवाचो आदार आमी मागया. ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या चिंतांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी देवाच्या कुशीक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पदकांचो आमी उडास काडया. देवा लागचें मोगसाणें मागया. आमच्या पदकाची दोगदंत सांगत आमी म्हणया. हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संवकार मोरये सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता महिमा 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 देवा उसगी उसगी सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरतात सुमिया देवा देवाची शेली तू संसाराची बाबा आमची काबूल कर आमची काबूल कर तू बाबाच्या उज्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे महिमा 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 देवा उसगी उसगी कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर आगम परजळांत तुझी येत आहे तुम्ही ते एक जण आराम आणि अंत नसलेलो आमचो महिमेवंत देव आयच्या दाबाजीक परबे दिसा तुमकां तेगांक आमच्या त्रिएका देवाक कलतेपणी आमी प्राणीपात करता आणि दिनवाशी काळजान वाकणता पवित्रत्म्या उदेशी जेजूत तुझ्या पुता सोवे तुवें आपणयलेली भुरगीं तुवें आमकां केल्या ह्या आमोलीक देण्या हे अमलीक देणे ह्या संवसारांत विश्वासपणान सांबाळल्या उपरांत सरकार तुमच्या महिमेंत जिणयेची वांटेली जावंक आनी ससनाक तुमकां वाकोवणूक आमकां फावो कर भाग्यवंत सांत आंतोनीच्या मजते मरिफात जायती आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांत सदांच तूं फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. मान्योच्या पुस्तकातले वचा देवाचे जनावर अशें म्हणटा आपल्या कामाच्या आरामाक सरेस्परा म्हाका रचली ताच्या पुरातन कर्त्या मदें अंश पयली पुर्विल्ल्या काळांतवन आरंभांतवन पृथ्वीची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका तीर केली म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले उदकाच्यो झरी उमळूंक नातल्यो पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदीं दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्माली ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली जेन्ना ताणें आकाशे निर्माण केले तेन्ना हांव थंय आसली जेन्ना ताणें सागोरा भोंवतीनी वर्तुळा गेले जेन्ना ताणें वयल्या कुपाचे स्थान निर्धारीत केले आनी सागराच्यो झरो पुट्याश्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरू निश्चित केल्यो आनी उदक मेरे भायर वचनाची आज्ञा दिली जेन्ना ताणें पृथ्वीची बुन्याद घाली तेन्ना हांव एक निपूण शिल्प्या परी ताजे सवे आसली दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करताली सगळो वेळ हांव ताजे मुखार केलताली ताच्या संवसारांत हांव केलताली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगताली देवाचे उतार हे
तुझी परवा करच्या सर्वेस पोरा आमच्या देवा कितले व्हडले नव्हते तुझे अके प्रितुमेचे तरी देवदूता उपरांत दुसरे स्थान तुवे ताका दिला व्हड महिमेन आनी वैभवान तुवे ताका नेटयलाय तुझ्या हाताच्या रत्नाचेर ताका अधिकारी नेमला आनी रचलेलो संसार ताच्या पांयातळा दवरला सर्वेस पोरा आमच्या देवा कितले व्हडले नव्हते तुझे अके प्रितुमेचे सर्वेस पोरा आमच्या देवा कितले व्हडले नव्हते तुझे अके प्रितुमेचे. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जडला आसता आमच्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. आमी आतां आसलेल्या कुरपेच्या पावंडार आमकां पावसेक वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानच आनी ताचेच उद्देशी देवा सवे आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरोसो दर उल्हास पावता. तितलेंच न्हय, आमच्या कश्ट आनवारांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट आनवारां आमकां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराल वतला. देवाचें उतार हें. देवाचे उदकार. मोती सोल्लास प्रकाश मुझा जीने कर्जा संतोष मोती सोल्लास प्रकाश मुझा जीने. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्थ. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकाना. सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लेंच तो उलयतलो. त्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचें उतर हें.
वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते बोमोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमचे एक धाकटें फेस्त आसा फादर, तुमी ये जय म्हणटा आसतना हांव कुशे मनान ओपलो. पूण हांगासर ही मांडावळ आनी पळयत आसतना म्हाका दिसता सांत अंतोनीन आनी एक सहजाप केला म्हणून. हो माटो, हो शृंगार, हो पुरशांव, ही मांडावळ 3 वर्सां फेस्त नातलें आनी 3 वर्सां उपरांत तुमी मांडून हाडिल्ली रीत पळयत आसतना हें खंय कथेद्रलांत घडता कोण ना म्हणलें बरी बोडलें, उडव्यार घडता म्हूण म्हाका चिंतूंक ना. पयलें सांत अंतोन, सांत जुझे, सांत पियूस, अंकार राणी आनी बाळोक जेजू वाडो ह्या 5 वाड्याच्यांनी तुमी सांगाता मेळोन हें फेस्त करचें जाल्ल्यान फेस्ताची शाबासकी तुमकां पटयता. सांत अंतोनी भक्ता, सांत अंतोनी भक्ता, पिरंगी कुळयेच्या तुज्या लिब्रार खेळता, तुज्या लिब्रार खेळता, बाळोक जेजू राजा म्हूण म्हजी व्हडली माय केदाळे गायन करनासली. हें गायन सांत अंतोनीचें तिका भोव मोगाचें आनी केतना तिची कसलीय वस्त भायर पडली, कितेंय तिणें सांडलें, जावं पुरो तिची पोती, जावं पुरो तिचे पयशे ना सावी, एकच पुडी दिंबी घालताली आनी सांत अंतोनी भक्ता 13 अजापांच्या 14 अजाप करून दाखय म्हूण मागताली. आनी कशें गे कळीत ना तिका तिची सावी, तिचे पयशे घडयेन पाटी मेळटाले. सांत अंतोनीची अजापां तिणें जिवितांत पळोवन आमकां सांगलें आसलें, सांत अंतोनी कडेन मागा तुमकां सक्कड मेळटा. ही एक पूर्ण शेत म्हणयत, कित्याक म्हळ्यार 100 वर्सां ताव न्हू, राणीपुराची फिरगत मागीर आयिल्ली जाल्यार ह्या क्षेत्रांत ह्या इस्कोलाच्या जाग्यार 100 वर्सां आदीं ताव न्हू ही एक रिवाज देवून आयिल्ल्या सांत अंतोनीचें भक्तीपण हांगासर तुमचे मदें जिवाळ आसा म्हणल्याक आज कसो हो संभ्रम एक साक्ष जावन आसा. आज पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त करता हांव. पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त न्ही जाय की वर्तें फेस्त, सौ संतां भक्ताच्या फेस्ताच्या की मोरयेच्या फेस्ताच्या की वर्तें बावडताचें फेस्त जावन आसा. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो हाचें की व्हडलें फेस्त दुसरें ना, त्रिंदादेचें फेस्त. आनी हे त्रिंदादेची वाचपां आमी काडल्यांत आनी पद्रबान अपूर्बायन प्रस्तावनांत सांगलें, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या बावडती मनशाच्या काळजांत खंयच्या रुपार मोग दिवन आसात, सोडवण दिवन आसात, जिवाळपण आमचें तें दिवन आसात, ह्या विशयांत आमी प्रस्तावनांत आयकलें. तर हीच त्रिंदाद सांत अंतोनीच्या जिवितांत भरपूर मापान आसली. देवाचो मोग ताचे थंय आसलो, क्रिस्ताची सोडवण ताणें उसारली आनी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सगळ्यांतल्यान बरी खबर परगटली. देखून ह्या त्रिंदादेचे संभ्रम आमी करता आसतना ह्या त्रिंदादीक आपणाच्या जिवितांत जियेल्लो एक सांत जावन आसा सांत अंतोन, ताच्या जिविता विशीं थोडो नियाळ आयचे दिसा करया. सांत अंतोन गांवांत खंयचो, आमी ताका पादुआचो सांत अंतोन म्हणटा, पूण जाय की पादुआन जल्मलो सांत अंतोन न्ही. कशें फ्रांसीस सावेर स्पेन गांवांत जल्मो न्हू, आमच्या गोंयांत आमचो सांत म्हूण फामाद जाला गी, तशेंच सांत अंतोन जल्मल्लो पोर्तुगालांत लिस्बनांत आनी ताचे उपरांत फामाद जाल्लो इटलीच्या पादुआंत. तशें जाल्ल्यान एका गांवांत जल्मलो आनी एका गांवांत ताचें नांव फामाद जालें. आमी एक याजक भाव फातिमा वचूंक म्हूण पोर्तुगालाक गेल्ले जाला, थंयसर देवाळाच्या मुखार बोर्ड घाल्लो ह्या सुवातेर सांत अंतोन जल्मल्लो म्हूण. आमकां कळीत नासलें तेदो म्हणचे सांत अंतोन पोर्तुगालांत जल्मल्लो म्हूण. आमी पळोवन म्हळ्यार पोर्तुगालांत सांत अंतोन जल्मलो तो पादुआचो सांत अंतोन न्ही गी म्हळें. तितल्यान एक जाणटो मनीस पोर्तुगेज थंय बसून आसलो म्हणालो, अळे तुमकां समजणी ना, तो इटलीचो सांत अंतोन न्ही, तो पोर्चुगीज सांत अंतोन, लिस्बनांतलो सांत अंतोन म्हणून तो आमकां करेक्ट करी लागलो. बरें, तर सांत अंतोनीच्या जिविता विशीं थोडो नियाळ करया. सांत अंतोन 1190 आनी 5 इसवेन ऑगस्टाच्या 15 तारखेर जल्मलो आसुंचावच्या फेस्ता दीस. आनी असो जल्मल्लो तो ल्हान प्रायेर बारीक सुडसुडीत, पळोवंक सुबित, लांब दीग, बरो ताळो ताका आसलो, उडासाची सकत विशेज, कितेंय वाचल्यार घडयेन उडास, सगळो बायबल ताका बायपाट आसलो. बायबलाची जायती चॅप्टरां वळी तो आपणाच्या बायपाट सांगूंक शकतालो, असली सकत ताचे तें आसली. देखून ताका ल्हानपणांत आपण याजक जाय जी म्हणली उर्बा आयली आनी आगोस्तीन सभेक तो भरती जालो आनी थंयसर एक याजक जालो.
आनी ताच्या जल्माचें नांव जाल्लें फेर्नांडो आंतोनी, ताका फेर्नांडो म्हूण आपयताले. आनी अशें जल्मलो तो त्या वेळार 100 वर्सां आदीं इटलींत फ्रांसीस आसिसीन स्थापन केल्लो फ्रांसिस्कन मेळ हाचे याजक येवन फ्राद येवन हांगासर पोर्चुगलांत एक कॉवेंत उक्तें करतात कोइंब्रा म्हणले कडेन. ह्या कॉवेंतांत ते जिवन आसता आसतना तांची सादी जिणी पळोवन सांतांतून भारी आकर्शीत जाता तांचे थंय. आनी आकर्शीत जाता मात्र न्ही, एक पोटी मोरोक्को आफ्रिकांत मारतीर मेल्ल्यांच्यो रेलिको थंयसर हाडून आयिल्ल्या वेळार तें पळोवन ताका भोगता हांवें एक मारतीर जावंक जाय, हांवें एक मिशनरी जावंक जाय असली उर्बा ताचे तें येता. आनी देखून तो एक फ्रांसिस्कन जाता. आनी त्या दाळा ताणें घेतिल्लें नांव जावन आसा आंतोन. आनी त्या दाळांत ताका आंतोन म्हणल्या नांवान ताका उलो करतले. वय एक पोटी तो आंतोन जाल्लोसो ताका ताची उर्बा पळोवन ताची स्फूर्ती पळोवन ताका मोरोक्को गांवाक मिशनरी जावन धाडलो. मोरोक्काक गेलो ताणें आनी आपणाची देवाची शुभवार्ता प्रगट केली. पूण थोड्याच दिसांनी ताका पिडा आयली. ही पिडा येवन ताका थंय रावोंक जालें ना. देखून तांणी म्हळें तुवें फाटी येचें बरें पोर्चुगलाक. ताका एका बोटीर घालून फाटी धाडलो. पूण फाटी धाडल्यार कितें जालें, वादळाक संपडून ती बोट पोर्चुगलाक वचो जे हाडली इटलीच्या सिसिली गांवाक येवन कुद्र्याक येवन पावली. असले एका कुद्र्याक येवन पावता आसतना थंयसर तो देंवन तो आसिसी गांवाक गेलो. इटलींत आसिसी पावलो. थंयसर थोडो तेंप रावलो. आनी थंयसर रावल्या उपरांत तांणी थंयतान नव्या एका फोर्ली म्हणल्या एका कॉवेंताक ताका धाडलो. त्या कॉवेंतांत धर्न पुसतालो, मीस भेटयतालो, सदां कुजनांत हेल्प करतालो, सदांचें काम करून एक याजक जावन थंयसर जिवीत करून आसलो. पळया कितलो सादो मनीस जावन आसलो सांतांतून. अशें आसता आसतना एक पुढे अशें घडलें. त्या गांवांत थंयसर एक याजकी वोर्द आसली. वोर्देक कापुचीन पाद्राबांक बरें सरमाव दिवंक येवंक येनात म्हणून सांगून तांणी एका डॉमिनिकन पाद्राबाक आपयलो सरमाव दिवंक. पूण तो डॉमिनिकन पाद्राब सरमाव तयार करनासतना आयलो आनी म्हणालो म्हाका आज सरमाव दिवंक जायना. निमाणे घडये कोण सरमाव दिता? देखून सुपिरियर म्हणालो फ्रांसीस आंतोन तुवें आज सरमाव दिवंक जाय. आंतोनीन कांय चिंतूंक ना, तयार करूंक ना. पूण तो म्हणालो वडिला तूं म्हणटाय जाल्यार हांव सरमाव दिवंक तयार म्हणालो. आल्तारीर वचून सरमाव स्टार्ट केलो. ताचो सरमाव थंय आसलेल्या पाद्राबांक सिस्टरांक लोकांक इतलो रुचलो की ताचे उपरांत फकत सरमाव दिवच्या कामाकच तांणी दवरलो. आख्ख्या लोंबार्दिया उत्तर इटलीच्या प्रांत्यांत वचून निमाणे ताणें पाप साहेबाक रेतीर दिली. ते पवनांतल्या दक्षिण इटलींत सगळ्यांनी वचून देवाची शुभ वर्तमान प्रगट केलें. असो एक नावार्थीक सांज जावन पावलो. एक ही वॉज ए प्रिचर. ताचो ताळो बरो आसलो. पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताचे थंय आसली आनी उडासाची सकत ताका आसली. आपणाक मेळिल्ली सगळी देणी वापरून देवाची शुभ वर्ता सगळ्यान प्रगट केल्लो एक नावार्थीक सांत जावंक तो पावलो. सांतांतोन अजापांचो सांत म्हणटा. ताच्या जिवितांत जायतीं अजापां आमी पळयता. एक फावटी तो रिमिनी म्हणले कडेन एका गांवांत तो सरमाव दिवंक गेलो. सरमाव दिता आसतना लोकांनी ताका हांसोवंक सुरू केलें. ताची केळकुळां केली, ताची निंदा केली. तुका आमी आयकना, तूं कोवलो तूं मनीस, तुजें आमी आयकूंक रेडी ना. तितलो जातना तो दर्या तडीर सरमाव दितालो जाल्ल्यान थंयच्यान सीदा उठलो आनी दर्याक गेलो आनी म्हणालो येया मासल्यानो तुमकां हांव देवाची शुभ वर्तमान प्रगट करता म्हणालो. लोकांनी पळोवन आसले बरीत दर्यांतल्यान मासल्यो पुरो वयर येवंक सुरू जाल्यो आनी सकड मासल्यांक पळोवन लोक विजबीत पावलो आनी निमाणें बेसावन दिवन जातस मासल्यो परत्यान उदकांत फाटी गेल्यो. हें दृश्य पळयल्लो लोक आपणाचें जिवीत कन्वर्टर करून थंयसर सोम्याच्या शुभ वर्तमान तांणी मानून घेतलें. असली सकत ताचे थंय आसली. एक फुडें पवित्र सक्रामेंताक मान करिनासतना आसल्या मनशाक ताणें दाखयलें ह्या सक्रामेंतान जेजू खरो आसा म्हूण कशें दाखोवचें. देखून तो म्हणालो एका गाडवाक एक हप्तो पोटाक घालनासतना ताका खांब्याक बांदून घाला म्हळें. एक हप्तो पोटाक घालूं ना. निमाणें सांतांतोन कितें गेलें एका मेजार तिशिंतान ताणें पवित्र सक्रामेंत दवरलो आनी एका कुशीन गाडवाक कावंक दवरलें. तण आनी काण आनी एका कुशीन दवरलें आनी गाडवाक मोदें बांदून घालें आनी 7 दिसां उपरांत उपाशी पडिल्ल्या गाडवाक तांणी सोडलें. सक्कडांनी चिंतलें गाडू वचून आतां गावंक सुरू करता म्हूण. गाडवान येवन सक्रामेंता मुखार दिंबी घाल नमस्कार केल्या उपरांत मागीर वचून कावंक सुरू केलें. हें दृश्य पळोवन सक्रामेंतान जेजू निजायकी आसा म्हणलें सत थंय आसलो लोक सगळो पातयेलो.
ताच्या जिवितांतली गणितां एका पाटी एक जायती आसात. आमी सांगची जाल्यार ही सकळ जिवीत आमी म्हणटा खंयची वस्त भायर पडल्यार आमी सांत अंतोनी कडेन मागोवंक जाय ती आमकां मेळटा म्हणून. एक फावटी ताणें बरोवन दवरलो बूक ना जालो. तातूंत सरमावांनी सकड आसले देखून सांत अंतोन मागता म्हजो बूक पाटी येवंक जाय. दुसऱ्याच दिसा कोण एकलो पाद्री जावं म्हण आयिल्लो सेमिनारिस्ट सोडून घरा गेल्लो तो बूक काडून घेवन फाटी येता आनी आपणाचो बूक काडून सांत अंतोनीक दिता. ताचे उपरांत लोक चिंता वय हें खंडीत जावन सत म्हूण ताका लोक पाती येवंक सुरू करता. पूण सांत अंतोनी सत आहलें सत फोट आहलें फोट कोणायकी सांगूंक फाटी सरनातलो. तस्काना फ्लॉरेन्स म्हणल्या गांवांत एक ग्रेस्त मनीस आसलो. बारी सुराती तो कोणायके 5 पयशे दिनातलो पूण ग्रेस्त मनीस जायती आस्तबदीक ताका आसली. पूण ताचें मोर्न तो मेलो देखून ताचें मोर्न बारी गडदळायन पुरुशवार मोर्न येतालें. सांत अंतोन म्हणालो पळया हाका असलें मोर्न तर फावो न्ही. ताचें काळीज देवा थंय नातल्लेंच. ताचें काळीज खंय ताचो दुडू आसा थंय ताचें काळीज आसलें म्हणून ताणें सरमावून दिलो. हे आयकून ताच्या कुटुंबाच्यांक बारी बेजार जालें. तांणी मौन केलें आनी म्हणाले ह्या मेल्ल्या कुडीची कूड उक्ते करया आनी ताचें काळीज थंयसर भितर आसा म्हूण दाखया म्हणाले. आनी ताणें ताची कूड चिरली आनी ऑपरेशन करून पळयतना काळीज ना. त्या मनशाक काळीजच ना. मागीर थंय आसलेल्या पयशांचो डब्बो ताणें उक्तो करून दाखयलो. ताचें काळीज त्या पयशांच्या डब्याच्या भितर आसलें. हें अजाप पळोवन सकट लोक म्हणालो कसली विजमितां घडटात ही. आनी असली विजमितां सांत अंतोनीच्या जिवितांत जाल्लें पळोवन लोक ताच्या फाटल्यान हाराहारीन येवंक सुरू जालो. जेजूचो संदेश तांणी घेतलो आनी जेजूचो संदेश घेवन ते फुडें गेले आनी तशें आख्ख्या इटलींत सांत अंतोन बरो फामाद जालो. तुमी चिंतूंक पुरो सांत अंतोन काही 100 वर्सां वंतलो गे म्हण ना. तो एक फावटी केन्ना आपणाचे 1230 आनी 20 आनी 21 तो वर्द मेळोवन गेल्या उपरांत थोड्याच तेंपान काल 10 वर्सांची अवधी तो इटलीक आयलो. इटलीक येवन ताणें शुभ वर्तमान प्रगट केलें. 30 आनी 6 वर्सांच्या प्रायर तो अंतरलो जालें ताचें जिवीत मोठव्यानच जिवीत काबार. पूण इतल्या अवधे भितर आख्ख्या इटलींत ताणें शुभ वर्तमान प्रगट केलें. इतल्या मोठव्या अवधे भितर इतली अजापां ताणें केली आनी सकट लोकांक ताणें जेजूचो संदेश दिलो. निजायकी वर्तें घडीत हें. मोगाळ भाव आनी भयणी सांत अंतोनीक तांणी पुरल्या उपरांत थोड्याच 71 वर्सां भितर ताका सांत म्हणून पासरलो पापा ग्रेगरी 9व्यान. 1 वर्सा भितर सांत. त्या काळार चरित्रेंत एकल्याक सांत जाय जाल्यार जायतीं वर्सां जायची पडटालीं. पूण सांत अंतोन इतलो फामाद जाल्लो की ताका 71 वर्सां भितर सांत म्हणून पासारलो. आनी सांत म्हणून पासारले उपरांत तांणी ताची कूड बासिलिकाक व्हरून दवरची म्हणून ताणें मेल्ले कडची कूड काडली. आनी ती कूड काडून पळयत आसतना सगळी कूड गेल्ली पूण ताची जीब तशीच आसली. जीब कांय जावना. कित्याक म्हळ्यार देवाची बरी खबर प्रगट करच्यान देवान ती जीब तशीच दवरली. देखून सांत अंतोनीच्या जिबेची रेलीक म्हणून आजून फामाद जावन आसा. पादवाक गेल्यार ती रेलीक थंयसर पळोवंक मेळटा. आयले वार ती रेलीक सगळ्या संवसाराच्या विविध राष्ट्रांनी भोंवन परत्यान फाटी गेल्लें दृश्य आमी सगळ्यांनी पळयलां. तर मोगाळ भावा आनी भयणी आज आमी पवित्र त्रिंदादेचें फेस्त करता. त्रिंदाद खंयसर आसा. त्रिंदाद म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसा. बाप पुत्र पवित्रत्म म्हज्या काळजांत जियेता आनी थंयसरच हांव सर्ग पळयता म्हणून एकली कार्मेलीत सांतीन त्रिंदादेची एलिझाबेथ आमकां शिकयता. तर सांत अंतोनीन देवाक आपणाच्या काळजांत जोगोवन दवरलो. सांत अंतोनी ह्या देवा खातीर आपणाचें जिवीतच समर्पिलें. तो मारतीर जावन मोरोक्को वचूंक रेडी आसलो. देवाच्या शुभ वर्तमाना खातीर आपणाची जिणी झरोवंक तयार आसलो. आनी अशें आसता आसतना आख्खें जिवीत देवाक समर्पिल्लो फामाद सांत अंतोन जावंक पावलो. तर मोगाळ भाव आनी भयणी आज आमकां मेळचो संदेश कसलो. सांत अंतोनीच्या फेस्ता दिसा आमकां मेळचो संदेश एकवटाचो संदेश. माया मोगाचो संदेश. कित्या एकवटाचो संदेश की म्हळ्यार बाप पूत पवित्र आत्मो तेग जण एक जावन आसात. तांचे मदें तर भेद ना.
जे कितें म्हजे कडेन आसा हाच्या वांजेलांत पयलें तें बापातान हांवें घेतलां आनी बापा कडेन कितें आसा तें म्हजेंच म्हणून जेजू म्हणटा आनी म्हजे कडेन कितें आसा तें तुमकां पवित्र आत्मो कळीत करतलो देखून बाप पूत पवित्र आत्मो तेग जाल्यार ते एकच देव तांचे थंय थर भेद ना संपूर्ण रितीन एकवटान जियोचो तो बंद एकवटो जे देवा थंय आसा देखून देवाच्या कुटुंबाचे संदे जावन आसले आमी आमचे मदें असलो एकवटो आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत वाड्या मदें फिरकस कुटुंबांत सगळ्यांनी आसूंक जाय तेन्ना जाय की आमी एकवटीत मनशां जावन जियोंक खुशी भरता मोगाळ भावा आनी भयणी सांत अंतोनीचें फेस्त करता आसतना पळया सांत अंतोनीन आख्ख्या इटलींत वचून ताणें सरमावन दिता आसतना ताणें दिल्लो मुख्य संदेश जावन आसा एकवट असो ताणें कुटुंबां सांगात हाडूंक पळयलीं देखून पोर्चुगलांत स्पेनांत तशेंच ब्राझीलांत आख्ख्या 3 गांवांनी तो काजरी कुटुंबांचो पात्रोल म्हण ताका वलयलां कित्याक म्हळ्यार गोवा बैला मदें झगडें जाल्यार सांत अंतोन तांकां सांगात हाडटालो भुरगीं आवय बापायन सांगलें आयकना जाल्यार त्या भुरग्यांक आवय बापाय कडेन परत्यान फाटीं हाडून तांचे मदें माया मोग हाडटालो आस्त बदका खातीर झगडें जालें जाल्यार सांत अंतोन मदें वचून तांकां सांगात हाडटालो तर आज आमी मागोवंक जाय ही अजापां आमच्या ह्या समाजीन घडोवंक जाय आमचे मदें ही कुटुंबां मदें झगडें आसा गोव बायलां मदें झगडें आसा भुरग्यां आनी आवय बापाय मदें भाव भयणी मदें झगडें आसा आस्त बदका खातीर विविध नमणेन आमकां तरबेद मनस्ताप आसात हे मनस्ताप पयस वचत जाल्यार सांत अंतोनीचें 14वें अजाप आमचे मदें घडोवंक जाय हे अजाप जाडलें जाल्यार आमचे थंय एकवट येतलो माया मोग येतलो आनी आमी न्ही जाय की सांत अंतोनीक मान केल्ले बरें जातलो आज इतल्या व्हडल्या दबाज्यान आमी हें फेस्त संभ्रमतना सांत अंतोनीक मान केलो जाल्यार मान करीचे जाल्यार आमी आमचे मदलो एकवटो कशें हे फेस्त संभ्रमच्यान दाखयलां तसो एकवटो आमचे कुटुंबां बांदून हाडच्यान दाखोवंक जाय आमची फिरकत बांदून हाडच्यान दाखोवंक जाय दुबळ्या धाकट्याची सेवा करच्यान दाखोवंक जाय अशें केल्ल्यान निजाय की एकवटी जिवितांत आमी सांत अंतोनीच्या मेटांनी आमी चलले बरी जाता त्रिंदादेक आमी मान केल्ले बरी जाता असलें बाग म्हाका आनी तुका फावो जावं दी म्हूण मागया आमेन आमच्या बाबार्थाची उसारणी आमी करया सतमंता देवा सर्वोदरा बापा सर्ग आनी पितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी संभवलो अवका मुरयेतान जल्मलो पोंस पेळता काल एक कोस असले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला तेन तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभेक भक्तसो एकता बदकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन मोगळ भाव भयणीनो जेसून आपल्या शिकवण्यांत सांगला कोणी एक भुरगो आपल्या बापाय लागीं तांती मागत तर खंडी जावन तो बापूय ताका पातोर दिवचो ना या मास्तली मागत तर ताका इच्यो दिवचो ना बऱ्यांतलें बरें दिता आमचो सर्गीचो बापूय ह्याच रितीन आमी मागल्लें आमकां बऱ्यांतलें बरें दिता म्हणल्या पातयेन सर आमची प्रार्थना सरेस्पर देवाक आतां आमी पेटोवया तुमची जावा आमचे प्रार्थन सोमिया उमून दितां तुका बापा पवित्र सभेच्या मुखेली पवित्र आत्मा उगडा करता ती बावटाची सता व्हडा भक्तीन क्रिस्ती लोकांक शिकोवंक आनी तिनतेच्या मोगान एकवटीत क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडूंक गरज आसा तो दैवीक आदार दी म्हूण मागता आमचे प्रार्थन सोमिया उमून दितां तुका आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी आणि भ्रष्टाचार आणि हर एक वायट सताच्या नितीच्या आणि प्रामाणिकपणाच्या उजवाडान पयस करूंक तांकां पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शन लाभय म्हणून मागता हांव आमचे प्रार्थन सोमिया उमून दितां तुका आम्ही ल्हान क्रिस्तांव समुदायान मेतेज जावन तुज्या उतरां मारिफात आमचो भावात घट करूंक सेवेच्या कामांनी भाग घेवं तुजे परी मोगान आनी एकवटान जियोंक आमकां फावो कर म्हणून मागता
आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका आमी भुरग्यांनी आनी युवजनांनी भवार्थाची मुलावी सता उमेदीन शिकोवंक आनी क्रिस्त मावल्या बरीत जिवीत जियोंक समाज रुपांतर करच्या वावरांत हेरांक देख जायशे कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी भोव पवित्रत्वी आमच्या कुटुंबा जिविताची बुन्याद आनी नमो नमोन वळखून घेवन पवित्रत्वे सारके मोगा एकवटाचे जिवीत जियोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका बापा मागता आमी भक्तिका खातीर तांणी सांत आंतोनी कडेन दवरल्या सर ते सवांक काकुलतीची दिश्ट घाल तांकां तुज्या कृपे बेसवांनी भर म्हूण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका आयच्या दिसा सांत आंतोनीचे फेस्त आचरण करूंक हांगासर वस्तू आनी पयशे रुपांनी दान दिल्ल्या सर दानीक तुज्या बेसावांनी भर तांकां तांचो प्रतिफळ 1000 वांट्यांनी पाटी मेळाशे कर म्हूण मागता आयक आमचे प्रार्थन सोमिया ओपून दिता तुका एक घडी बरं आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मौनपणी ह्या घडी आमी मागया सर आमच्या मोगाच्या मनशांच्या ते सहा पासत आमच्या कुटुंबांत कोण पयस आसात परगांवांत आसात ते आमच्या मोगाच्या मनशां पासत ह्या घडी आमी मागया विविध रितींनी पिडेंत कश्टान आशिल्ल्या सर आमच्या भावा भयणी पासत प्रायवंता पासत विविध समस्यांनी कुटुंबा जिवितांत कश्ट जाल्ल्या पासत ताचो उडास काडया ताचे पासत आमी मागया पावसिलो काळ सुरू जाला आसतना ह्या पावसा वरवीं कसलेंच नश्ट आमकां कोणाकच जायनाशें आमकां सर्वांक देवान राखून व्हरचे पासत आमी मागया सर्गेचे मोगाळ बापा कळमीत नासतना तूं आमचो मोग करताय आनी बऱ्यांतली बरी सर्गीची देणी दिवन तूं आमचो पोस करनासाय उपकारी काळजान आज हांगासर तुजे लागीं आयल्या हांव आसतना आमचे ते सवा आमचे गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्या तुजी खुशी वयतर जें कितें तुका बरें म्हण दिसता तें तूं आमकां फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयाळ मोगाळ बापा बाकी उतरी आयल्या ही गरी गाणी गपून तुका आणि कामची दयाळ मोगाळ बापा बाकी उतरी आयल्या ही गरी गाणी गपून स्वीकार कर सोम्या मागता मोल तामचे कृपे बेसा वाय म्हणो तुका भेटोन दिता मोकार जासो आसमान पिता मागता वो तामचे कृपे बेसा तामचे कृपे बेसा
सोवा समर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमची कृपे बेसा वोत आमची कृपे बेसा वाय उनो तुका भेटोन दिता मोकाचा सोवा समर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमची कृपे बेसा वोत आमची कृपे बेसा सृष्टीचे रचणारा पवित्र असतात ते उदाहरण उद्या कसं व्हायला म्हणजे दादा फलिंद्रा ते पिंपळ त्या असतात सुरेश पदे मला मला आणि बात कच्ची दूर तर काय बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा भवार्थन आणि मोगान पवित्र तित्वेचे नाव उसारून तुका भेटीत ती आमच्या सेवेची देणी पवित्र कर आणि ताचे वरवीं आमीच तुका सदा ओपलेले बलिदान जावंक निर्मी जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजा उबार उब्या सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्वतय आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो तुझ्या एकल्यास पुता आणि पवित्र आत्म्या बराबर तू एकच देव एकलोस सर्वेस्पर पण तुम्ही एकच देव असता एकच जण नाही बघार एकच देव सेमाचे ते एक जण तुम्ही उघडापे करून दाखवलेलो हो तुझ्या महिमेचो गुट आम्ही तीर्भ वाटता सत म्हणता आणि तुझ्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीर अंतरनातलेली महिमा कलते पोणी वळखता खऱ्या आणि ससनाच्या देवा एका जणाचो एक गुण आणि तेकांची एकच सैम आणि समासारखी महिमा वंदन आम्ही तुका प्राणीपात करता हीच महिमा वाखणन देवदूत आणि सगळींचे सर दळबार एका स्थळान तुझे कीर्तन निरंतरी गायतात सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सगी तुका जय 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 ओ सगी तुका जय 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 बापा खरंच तू पवित्र आणि सगळे तुझी रचना तुका वाखणता कित्याक तू येता जेजो क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सर जीव आणि पवित्रपण जाता उदय दिता नसता पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा फळ जातून समयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटूंच्या आम्ही हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत जावच्या ती पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार संभ्रमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही मुजी कूड तुमचे पासून तू समर्पणची. त्याच परे जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नोबियान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नोबिया आणि सस्निक कराराचे रगात पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासून आणि समेस्त मनशा पासून ते वारवतले, हे म्हजे उडास करा. Bawarta so good pergot to bia. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही सुमृता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही प्रगटा. बापा आमच्या सोडवणे पासून तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरण असो, ताच्या आनंदभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरगार चढणे असो, आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हणताची वाट पळोवन आसा. देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता, तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताचे कुडीन आणि रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आंकवार मरयेच्या, तुज्या भगवंत धर्मतत्वाच्या आनी वैभवी रथसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांक सांगात त्यो विंचून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो, तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण भोव कर म्हूण आमी मागता. ज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळे बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळे आनी मर्याद्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर. तुजे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवड्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतेंत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दरोशे जातले म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून आमकां सर्गीच्या बापाची वळख करून दिल्या, सर्गीच्या बापा लागीं मागोवंक शिकयला. ते मागणे सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकुल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले अनवरांतले पिडेंतले अवघडांतले दुखांतले
सर रितीच्या वायट वडण्यांतले अकालीक मरणांतले आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय समाधान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताची येणे बडवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. बाय मोगासो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकां आमी शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हणजे भितर भाग म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची गोड आनी रगत म्हाका सस्नाच्या जिविताक सांबाळ. Utan bago amia stana vite sasnak balcha kanak lale amia Tambaratli buktan bago amia amia Takasenci bukencina Tace ragăt cărăs piva Sonsrak dita citra Jesus duce urak piemci Kid nas dita nimcina Tace bita sasnik jinici
वाळटली जर माळ्या अमर जिविताचे सरीसरशी आम्ही या तांबानातली निभूतान बागो आम्ही या दुडून असताना भीतेने परिकरण असता प्रिये संस्था घरातले आम्ही या Gesù da quale mi fante taka cirto nei zambramce tacia vutra prakar solo but put for dimce Gesù gauली आम्ही शेल्यो एक सीट जाऊन आम्ही रावचे जीविताचे जरी सरशी आम्ही तांबानातली निभूतान बागो आम्ही दुडून असताना भीतेने परिकरण असता प्रिये सर्वांच्या घरातले आम्ही सोम्या तुका नवडता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळ हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझे सदेणे कितेच नाही आम्ही तुझे विने आमचे जिणे तुझे सदेणे कितेच नाही आम्ही तुझे विने हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोमल्या तुका नवडता सगळ्या मोनान तुझो उपकार नियाळता हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका हरगा तुका होगळा तुका स्तुती तुका वंदन तुका प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा यदाबाजीक परबे दिसा तुका तुझ्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएक देवाक बोवाट तान प्रणिपात करून या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला
तुमच्या जिवान अदीक अदीक आमकां बर आनी तुमच्या मोगान आमा सुमेस्तांक संपूर्णायन एक कर. ह्या परी ह्या संवसारांत बोवाडटांत चलतना आनी शेकी सर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळे आमचे जिवीत भोव पवित्र तित्वेचे निरंतर दिन वासनी वाकणी जावं म्हण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. दया करून बसात. मेस्तांक हांव बाकी फेस्ताचे उल्हास पाटयता सांगतास सांत आंतोनीचे मजतीन देवाच्या मोगांत आनी भावार्थांत वाडोवन येवंक आमकां फावो जावं म्हणून हांव मागतां आनी आशेतां. आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकां प्रधान याजक जावन सांगत दिल्लो आसा आमचो सुमानातीक फादर संतोष. तशेंच कार्मेलीत याजक मानादेक आर्चिबाल्ड मानादेक जो तशेंच मानादेक विल्फ्रेड तांणी आमकां सांगात दिलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयच्या ह्या बलिदानाक आनी फाटल्या दिसांनी नोवेनाक जायत्यांनी परती मेहनत आनी उर्बा केल्या. तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद हांव तुमचेर मागतां. सांगतास गायन मंडळीक गायनाक आदर दिले आमच्या गायन मंडळीक आनी आमकां वेदी सेवा केल्या आमच्या वेदी सेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हेर कळवण्यो आदल्या आयतारा आमचे एकचेंत जमा जाल्लें दान आसा रुपये 9,620. येवच्या आयतारा 7:30 वरांची लिथुर्जी सांत आंतोन वाडो चलोवन व्हरता आनी दुसऱ्या मिसाची लिथुर्जी 9 वर्ग चलोवन व्हरता. सोम्याच्या आशिर्वादाक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. तुझी देणी आयल्या तुझे लागे भक्ती पोनी सांत आंतोनी मागता करते पोनी ती आमकां समजोनी बरदिल्यांनी. तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गाच्या सुखा सुखा. जालय मोगार पावलय तू सगळ्यांक जिणे मरणार. दोतोर तू जालोय सादी जिंजेलोय क्रिस्ता मोगार निघून गेलो. सांत आंतोनी व्हरती तुजी देणी आयल्या तुजे लागी भक्तीपोणी. सांत आंतोनी मागता करते पोनी दी आमकां समजोनी बरदिल्यांनी. तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखा. तू आमकां जाय सगळ्यांक तू जाय पावच्या त्या सर्गीच्या सुखा. पुत्रा सोवे